जो मनीस काँग्रेसी वांगडा नाशिल्लोच ताका वेंचणुकीच्या तोंडार पक्षांत हाडून प्रदेशाध्यक्ष करप सामकें चुकीचें म्हण राधाराव ग्रासियसान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीशाचेर फोग काडलो. पयशां खातीर तिकेटी विकल्यो जाल्यार आमदार फुट्टलेच म्हण राधाराव सांगता. पक्षाच्या निश्ठावान कार्यकर्त्यांक तिकेटी मेळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. राधारावान केल्ल्या आरोपांचेर गिरीशाचे मात नो कॉमेंट. If a Congress MP close to Rahul Gandhi writes such a complaint to the Congress president, it has to be acted upon. When written allegations are made against Girish Chodankar, is it not a duty of the Congress at least to keep him aside instead of making him president of the Goa unit? Now, what this lady MP from Tamil Nadu says is what everybody in Goa says, that there is manipulation, that there is sale of tickets. It is for the Goa people and the Congress workers in particular to question their own party, how they can appoint a man like Girish with such severe allegations from the party MP as their president. I already have information that already the seat of Santa Cruz, of Mandre, of Seoli has been negotiated and almost finalized. In no way that it is, I have not said it is sold. Already process of trying to sell is on. But I understand that Santa Cruz and Seoli tickets are almost sold. And both were not they are not congressmen. They are either joining or they have joined recently. काँग्रेस स्ट्रॉंग जातली जाल्यार विजय सरदेसाया सारकिल्या फुडाऱ्यांची काँग्रेसीक गरज आशिल्ल्याचें राधाराव सांगता. विजय असलो मनीस काँग्रेसाक जाय. काँग्रेस स्ट्रॉंग जातली. They need a strong, forceful leader. And Vijay तसलो leader. I have been always saying that. म्हाका दिसता विजय तर काँग्रेसान येयली. काँग्रेसाचे इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट बरे वाडटले. I am pretty sure of that. दिल्लीत काँग्रेस AICCचे सगळे प्रदेशाध्यक्ष आनी प्रभारींची बसका जाली. 2027 वेंचणूक जावपा आशिल्ल्या सगळ्या राज्यांनी नेटान तयारेक लागपाचें म्हण थारला. तशेंच म्हारगाय, बेकारी, नीट सारकिले विशय काँग्रेसीन उखलून धरपाचे निर्णय जाल्ल्याचे गिरीशान सांगले. सो सद्याक म्हारगाय वाडटा, निटाचे सगळे इश्यू आसात, युथाचे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसात. सो हेंकां आमी कितें हें करपाक जाता, कशें करून पार्टी हें करपाक जाता मुखार, आनीक तेंचो लोकांचो आवाज आमी कशें जावपाक शकता, म्हारगायेक कशें करून हें करपाक शकता, हेजेर चर्चा आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.